पुर्तुगेज राजवटीत मोडिल्लीं देवळां परत उबारपाचे नदरेन सरकारान समिती स्थापन केल्ली। हे समितीन एकठांय केल्ल्या डाटा प्रमाण त्या काळात मोडिल्ल्या देवळांचो आंकडो 1000 मायज जाला। त्या सुवातींचेर लिटिगेशन वाडपाक शकता असले सगळे विशय मतींत धरून सगळ्यांचे मेळून एकूच स्मारक देवूळ बांदपाचें म्हूण समितीन सरकाराक सुचोवणी केल्या। ऍप्लिकेशन्स आयिल्लीं ती ताणें विजीट करून पळयली, पर्सनली विजीट केले, त्या गांवचे कडल्यान म्हायती घेतली आणि थंय जे लेफ्ट ओवर उरलेले आसात किंवा बाकीचे सगळे स्टडी करून ताणें एक रिपोर्ट केलो आणि त्या रिपोर्टान भितर कितें सांगलें की अशी ज्यो केसीस आसात त्यो पूर्णपणे आमी एस्टॅब्लिश करपाक शकना की अमूक कायद्या खातीर जाल्ले आसात, पूण आमी हातून भितर जे अवशेश सापडले आसात तातूंत भितर त्या कालान भितर ते आयदर ते मोडले किंवा ती पोर्तुगेजांनी मोडलेली देवळां। ह्या संदर्भात ताणें कितें केलां, प्रत्येक कडेन तुमी तें सोदून काडून खंय तरी वचचे परस एक स्मारक मंदिर म्हणून एकाच जाग्याचेर एक ब्युटिफूल टेम्पल व्हडलें केलें आनी तांकां स्पेस दिलो जर जाय जाल्यार गोंयान भितर एक मोठें बरें देवूळ हें जावपाक शकता आनी ताका टुरिस्टीक व्हॅल्यू येवपाक शकता अशें तांचें सजेशन। हिस्ट्री लोकां पर्यंत पावतली की खंयचे खंयचे टेम्पल कितें जालें आनी पुर्तुगेजांच्या वेळार इन्स्टेड ऑफ एंट्रींग इनटू कॉन्ट्रोवर्सीज आनी त्या गांवांत भितर जमीन कोणाची ताजे लिटिगेशन्स ही सगळी सॉर्ट आउट करता म्हणलें जर जाय जाल्यार सरकारा कडेन आशिल्ल्या जाग्यां भितर हें एक स्मारक मंदिर म्हणून बांदचें। समितीन सध्या 3 मुखेल सुचोवण्यो केल्यात त्यो अश्यो: दिवाडे जुंव्यार मोडिल्लें मूळ श्री सप्तकोटेश्वराचें देवूळ परत प्रस्थापीत करचें। पुर्तुगेज राजवटीत मोडिल्ल्या देवळांची वळेरी हजारांवयर पावता आनीक वाडटली। सगळ्यांचे मेळून एक स्मारक देवूळ बांदपाचें म्हूण समितीची सरकाराक सुचोवणी। बार्देस, तिसवाडी आनी साश्ट ही पुर्तुगेजांची शेक आशिल्ले पोरणे वाठार। सगळ्यांत चड देवळां ह्या 3 तालुक्यांनी मोडल्यात म्हूण समितीचो रिपोर्ट। स्मारक देवूळ ह्याच 3 एका तालुक्यात जावपाक जाय म्हूण समितीची सुचोवणी। समितीचें काम चालूच उरतलें, ते वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान मेळटा ती म्हायती एकठांय करीत रावतले म्हूण सुभाष सांगता। तातूंत भितर कन्सल्टंट घेवन एक्सपर्ट घेवन ते करचे अशा प्रकारचो तांणी एक अहवाल दिल्लो आसा आनी रिकमेंडेशन दिल्लें आसा। ते मुख्यमंत्र्या कडेन वतले आनी मुख्यमंत्री आनी अजून आमी बसले नात ताजेर। तो रिपोर्ट सबमीट जाल्लो आसा, तो अजून पर्यंत आमी ताजेर चर्चा केली ना। रिपोर्ट फायनल काय आनी स्टडी चालू आहा तेजेर? स्टडी चालूच आसात। इट इज नॉट दॅट दे आर कन्फायन्ड टू ओनली ऍप्लिकेशन्स आसात तीच करपाची न्ही, ताचे भायरूय आमी तांकां स्कोप दिल्लो। जर इतिहासा भितर संदर्भ मेळटा जर जाय जाल्यार ताच्या भायर वचूनय तुमी स्टडी करा म्हणून। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिरकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी।